वातावरण बदलाक लागून सैमाचेर हावळ आयला देखून आयज सैमाचे संरक्षण करप गरजेचें जावन रावला। ताका लागून पर्यावरणाची जतनाय घेयात आनी सैमाचे रक्षण करात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें आवाहन केलां। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सांखळेच्या हावजिंग बोर्ड कॉलनींत आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रोप लावन कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार रान खात्याचे अधिकारी तशेंच हावजिंग बोर्ड कॉलनींतले नागरीक हाजीर आसले। पर्यावरण दिसाच न्हय तर हेर दिसांनी लोकांनी पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। शकता फक्त आयज एनवायरमेंट डे जरी असलो इतर दिसाय आम्ही एनवायरमेंटाची सातत्यात अशा पद्धतीत काळजी घेवपाक जाय। समेस्त गोंयकारांक हांव सगळ्यांक आव्हान करता की एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान ह्या एनवायरमेंटाची काळजी आम्ही फुडल्या पिढये खातीर घेवपाची जबाबदारी आमची आसा। वो एनवायरमेंट प्रिजर्व करून आपल्या फुडल्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर जर दवरतले आसत जाल्यार तो आमी सगळ्यांनी दवरचो पडटलो। आणि ताकाच लागून बारीक बारीक गोष्ट एनवायरमेंटाच्या बद्दल करता आसतना आमी सगळ्यांनी त्याची काळजी घेवची, जेणे करून हांगा येवपी टुरिस्ट सुद्धा हे जे आसा ह्या एनवायरमेंटाची काळजी घेवपाक लागतली। गोंय हे सुंदर स्वच्छ आसा आणि ते तशेंच सुंदर आणि स्वच्छ नितळ गोंय दवरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो सहभाग आणि आस्पाव आसतलो।